फाटल्या 8 दिसा पयलीं सच्चे भाटले मांद्रे हांगासर ब्राह्मण देवळान जी पयशांची फंडपेटी आसली ती फंडपेटी एका चोरट्यान भर पावसात पळोवन व्हेल्ली अशी कागाळ समितीन मांद्रे पोलीस स्टेशनार केल्ली। त्या उपरांत जे CCTVर जे चित्रण आशिल्ले तोय पुरावो पोलिसांक सादर केल्लो। त्या उपरांत पोलिसांनी तपास घेवन मांद्रे हांगर जाल्ल्या चोरी प्रकरणी दीपक पांडू निकम हो सध्या केरये रावपी मूळ महाराष्ट्राचो ह्या युवकाक ताब्यात घेतलेलो आसा। ताच्या पयलीं केरये आजोबा मंदिराची जी फंडपेटी आशिल्ली ती फंडपेटी चोरी जावन तातूंतल्यान 1.5 लाखापेक्षा चड पैसे चोरून व्हेल्या ताचोय तपास आज मेरेन लागना। मांद्रे सच्चे भाटले हांगा ब्राह्मण देवस्थानाच्या ज्या फंडपेटीची चोरी जाल्या तातूंतल्यान एकाक अटक केल्ली आसा आनी ह्या भुरग्याचो आनी खंय चोरयेक हात आसा काय हाचो तपास पोलीस करत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।